मंगळारा मुरगांव पालिकेची बजेट बसका जाली। ह्या बसकेत पालिकेन 1,59,53,983 रुपयांचो बजेट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमाच्या नव्या टाक्यांचेर लायला म्हण माहिती मारगांवचे नगराध्यक्ष दीपक नाईक हांणी दिल्या। मात फाटले 1.5 वर्स वास्कोंत कांयच उदरगत जाल्ली ना म्हण लेविना डिसोजा उलयल्या। आरडेक्स गुवाहाटी वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। माझ्या मनान डाऊट आसलो की बाबा बजेटाक आमी इतले प्रपोज करता ते इम्प्लिमेंट जायना आणि एवरी टायम ते कितें सांगता सीपी सांगता फायली घातल्या ते फायली काम काडपाचें कोणचें काम आसता सीपीचेच आसता मागीर तो कमिटी काडले म्हणटा आनी तेंच्यार धुकलता अशें करून आमचे 2 वर्सां काबार जाली येयल्ली आहा। तेंच हांवें क्वेश्चन घायला आमचे चेअरपर्सनाक डेव्हलपमेंट वर्क म्हणून घायला बजेटाक खूंय पावलो तो डेव्हलपमेंट वर्क 14-15 इयर काबार जालो 16 आतां 17 काबार जावपा येयलो तो केन्ना डेव्हलपमेंट जातलो लोक एक वॉर्डान 25 वॉर्ड एकूय 1.5 वर्स जालें कांयच डेव्हलपमेंट जावना केन्ना जातलो हो म्हाजो प्रश्न जाल्यार तो म्हणटा तो डीएमएन वचपाक डीएमएन फायली तेश्यो आहाय मांडलोले दुल्ल्यान मांडलोले केन्ना येतले आमचे दोनूय एमएलए आमी रिक्वेस्ट केलो गेले ते पाटी आनी हे पाटी आमी हांवें सांगला चेअरपर्सनाक आमी रिक्वेस्ट करुया आनी आमी एक टीम काडया आनी डीएमएन या बेगीनूच आमकां ग्रांट जायते आमकां काम करपाक नाजाल्यार कांयच जावचें ना वास्कोन तेच भाशेन उरतलें वाड्यार आमकां भोंवपा लॉस दिसता एक पासून गटर जावना नाल्ला जावना कांयच जायना नो डेव्हलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन वास्को एज आय फील इन माय वॉर्ड लास्ट 1.5 year नथिंग हॅज बीन टेकन प्लेस। हे फावटी आमी बजेट जो प्रोजेक्ट केला तो सरप्लस जाला बजेट ऑफ अमाउंट 1,59 lakhs आनी हो सरप्लस जावपाक कारण एकूच आसा की आमी जो आमकां ग्रांट्स सॅलरी ग्रांट जे गव्हर्मेंटा कडसून गावता तो आमी 10 crore ठरयल्लो आसा 10 crore मेळपाचें आसा तशें हे 2 वर्सांचे आमकां बॅलन्स आसा एक इन द इयर 15-16 आमकां 1,97 crore बॅलन्स आसा आनी इन द इयर 16-17 आमकां 4,03 लाखाचो 30 lakhsचो बॅलन्स आसा आनी बॅलन्स रिमेनींग आहा तो ह्या वर्साचो असो आमकां 10 crore आमकां गव्हर्मेंटा कडून येवपाचो आसा। सेकेंडली आमी मेजर सरप्लस जावपाक रिजन आमचे जे लँड आहा पळय म्युनिसिपल लँड आहा तेचे आमकां रेवेन्यू येवपाचो आसा मेजर 2 कंपनी आहा हांगा IOC आनी HPC हेंचे आमकां 10 crore येवपाचे आसा आनी हेचेर आमी चड स्ट्रेस दवरलेलो आसा आमी ऑलरेडी रेवेन्यू अर्बन मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेतली आनी तेंचे हेड्स आहा बॉम्बेसून तेंची एक मिटींग दवरली आसा आनी आमचो एडवोकेट्स आहा पळय ते तेंची केस चालू खंयचो तेंचे आउटकम येवपाचें ह्या वर्सा आमी चड स्ट्रेस तेचेर दवरले आनी ते आमी 10 crore खंयचे रिकवर करतले। सेकेंडली आमचे जे हावस टॅक्स आसा लोकल हावस टॅक्स आहा पळय ते हावस जे खूब जाण पे करूंक ना आमकां जवळ जवळ 4 ते 5 crore आमकां हावस टॅक्स दिवपाचें आहा आनी हे हावस टॅक्स रिकवरी करपाक आमचे स्पेशल आमी एक टीम केलेली आसा 2 टिमी केल्ली आसा ओन्ली फॉर रिकवरी।